नव्या टुरिस्ट सिजनाची पहिली क्रूज शिप मंगळारा गोंयांत पावली। 600 वयर युरोपियन टुरिस्ट घेवन क्रूज मुरगांव बंदरार आयल्या। ह्या वर्सा खंय असल्यो 40 क्रूज शिपी सुमार 50,000 टुरिस्ट घेवन गोंयांत येतल्यो। पर्यटन मंत्री परुळेकरान स्वता वचून टुरिस्टांक येवकार दिलो। फुडल्या सिजनाक 1 लाख क्रूज टुरिस्ट गोंयांत हाडपाचे सरकाराचे टार्गेट। Welcome to Goa. Yes, thank you very much. Madam, from which part you are coming? Scotland. Yes. पहिले क्रूज जे आसा ते आयज गोंयांत पावल्ले आसा। आमी मुरमुगांव एमपीटी पोर्टाचेर उबे आसा। सादारण 1000 भर टुरिस्ट जे आसा हे टुरिस्ट घेवन आयज पावल्ले आसा। सादारण ह्या सिजनाक 40 ते 45 ह्या टायपाचे क्रुजीस हे गोंयांत येवपाचे आसा आनी अंदाज मेळटा की हे फक्त दर्यांतल्यान येवपी क्रुजीस आसा पळय ह्या क्रुजींतल्यान सादारणपणे 50,000 सुमार टुरिस्ट गोंयांत येतले। म्हाका दिसता दिस इज अ व्हेरी बीग बूस्ट टू गोवा टुरिजम टुरिस्ट वाडोवपाक। आयज आमी जे सगळे प्रयत्न करताले जे म्हणटाले हाय एंड टुरिस्ट आनी आमकां फॉरेनर टुरिस्ट जाय आसले जेणे करून डॉलरान जर आमकां रेव्हेन्यू मेळटा इंडियेक मेळटा गोंयांक मेळटा त्या खातीर म्हाका दिसता एक आमी उचललेलें हें बऱ्यापैकी पावल आसा। It has brought 686 passengers, all high-end passengers who are expected to visit various parts of Goa. This season we are expecting 40 cruise ships, which means a 33% jump of overall cruise tourism here. We are working in association with all the local authorities. We have got excellent support and cooperation from the Goa Tourism, the Minister of Tourism, and all the local authority, District Collector and Assistant Director of RDO and all, particularly the local taxi association and all the tour operators. ईडीएमाचेर विचारल्यार परुळेकर म्हणटा सनबर्नाकडच्यान उरल्या ते पयशे जुरा सकट वसूल करतलो। पयशे भरतकच सनबर्नाक परमिशन दिवपाचे काय ना ते स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी थारायतली। परमिशन आहा हे गोवा टुरिजम दिता पण ताज्या पयलीं एक स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी काडल्या। एक स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी आहा हें तांकां दिवप काय ना पळय हें फायनल करता आनी हे स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटीचेर पुलीस डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट CRZ डिपार्टमेंट बाकी सगळीं 7-8 डिपार्टमेंटां तेजेर काम करता स्क्रुटनायज करता तें एप्लिकेशन येता पळय तें आनी त्या नंतर फायनल करता की त्या एका एजन्सीक किंवा त्या इव्हेंट्साक परमिशन दिवचें काय ना पळय तें त्या प्रमाणे ते परमिशन दिलें वता। जे हे आमचे सनबर्नवाले आसा परसेप कंपनी आहा तांच्यांनी पुलीस डिपार्टमेंटाचे पयशे आहा पळय आयज पर्यंत आडोवन दवरल्या। त्या खातीर हायकोर्टानूय केस आसा आनी डिपार्टमेंटान तांकां ते पयशे भरपाक लायला आनी जें तेंचें एप्लिकेशन आसा हें एप्लिकेशन ते पयशे भरल्या नंतर ती रिसीट दाखयल्या नंतर फुडें मूव जातली आनी तो पर्यंत ताजें एप्लिकेशन फुडें वयचें ना। पूण ते पयशे घेवपा खातीर सरकारा कडसून जितको प्रयत्न जाता तितको प्रयत्न करून इंट्रस्टा सकट परत सरकार पयशे घेतले इतकेच मात तुमकां सांगता। प्रुडंटा खातीर दिशान परब। सांकवाळे MES कॉलेजीच्या जंक्शनार आनीक एक एक्सिडेंट। एकले चलयेक बरोच मार लागला। स्कूटर आनी 4 व्हिलराचो दनपारां सुमार 2 एक्सिडेंट जालो। गाडयेन स्कूटरीक धपको दिलो। चलयेक चिखली हॉस्पिटलांत घाला। सांजे उसरा मेरेन वेर्णेचे पुलीस चलयेचें नांव गांव सोदताले। ताचे कडेन ना लायसन ना कसलें आय कार्ड। ह्या जंक्शनार आत्र्या पयऱ्यान एक्सिडेंट जातात। घेवया एक ब्रेक।